नवे शिक्षण धोरण 2023-24 जावन चालीक लावपाची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। पयल्या यत्तेत प्रवेश मेळोवपाची पिराय 6 वर्सां आसतली अशें आदी जाहीर केल्लें, पण पालकांनी कांय हरकत घेतल्यो। 2023-24 शिक्षणीक वर्सा 5.5 वर्सां पुराय केल्या उपरांत भुरग्यांक पयल्या यत्तेत प्रवेश मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। जाल्यार फावंडेशन अभ्यासक्रमा खातीर भुरग्यांक 3 वर्सां पुराय केल्या उपरांत प्रवेश मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान अधिवेशना वेळार उलयतना स्पश्ट केलें। Fear and anxiety in the minds of parents with regards to implementation of an NEP in the state of Goa. Speaker sir, as you are aware that as per the national education policy, a child has to be 6 years or 6 plus in age to be admitted to class 1 and 3 years to be admitted to nursery. Speaker sir, section 18 of the Goa Daman Diu Education Rules 1984 as amended in 2002 states that 5 years 6 months as on 1st June is entry age for admission in class 1 in recognized schools in Goa. Speaker sir, NEP allows respective states to decide a particular cut-off date. Speaker sir, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Delhi and cut-off date 31st July, 30th September and 31st December. Azo 1 ते 2 महिन्यान relaxation grant केल्ले आहा for their academic year of 23-24. Education is a state subject, primarily a state subject. पूण खूप स्टेटीचे अशें आसता की दे आर इन द रेस टू इम्प्लिमेंट द NEP फर्स्ट आनी प्रधानमंत्र्या बरोबर एक फोटो काडटाले म्हणून. स्पीकर सर, हेस्ट मेक्स वेस्ट. सो म्हणटकर हांव आनी चीफ मिनिस्टराक आमच्या संवय आहा ताणें ODF बी फास्ट केले आनी मागीर ते ODFाचो प्रॉब्लेम आयलो. हांव मागता की हाजेर एक रिलॅक्सेशन करचें आनी टास्क फोर्स केल्लो बाब सुभाष शिरोडकराचो, तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट सबमीट जालो, मुखेलमंत्र्यान तो रिपोर्ट वाचलो आनी कितें आसा तें 24-25 एप्लिकेबल करचें, ह्या वर्सा करचें न्ही, रिलॅक्सेशन ह्या वर्सा दिवचें, हो म्हजो डिमांड. स्पीकर सर, ताणें ताका कळपा खातीर सांगता हांव, पयलींच्या एडमिशना खातीर ऑलरेडी आमी 6 म्हयन्याचें रिलॅक्सेशन म्हणजे 5.5 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें केलें ऑलरेडी आनी जे फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय ताका 3 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें फायनल जाल्लें आसा. टास्क फोर्साचो रिपोर्ट म्हणजे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी सबमीट केला, रिसेंटली केला, काय 1-2 दीस पयलीं. तो वाचता हांवूय बी आणि त्याच्या उपरांत तो इम्प्लिमेंट जातलो. ह्या वर्सा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी प्रायमरी लेवलाचेर, सेकंडरी लेवलाचेर आणि हायर एड्युकेशन लेवलाचेर तिनूय कडेन इम्प्लिमेंट जातली.